बुधवार 3 अप्रिल मुखेल वोळ खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. नियाळा कादार एके फिरगोजेंत जायत्या वर्सांनी एक भुरगो पाद्री फिरगोजेचो पादविगार कसो येता. ह्या फिरगोजेंत वावरून गेल्ले पाद्री भाव बरे आसलेत. जायतो बरो वावर तांणी केलो. जायते पावट तांचे जाणटे पिरायेक लागून घोडयेक आपले पोरजेचेर तांचो प्रभाव घालूंक शकूंक नासले. पोरसां एके भाशेन निराशी सांडलोलीशी जाल्ली. आतां हो भुरगो यादनीक उमेदीन काम करपी सगळ्या फिरगोजकारांक एक बरो येवकार दिवपी तांकां भेट करता. लोकांचो उद्गार जालो, जावं सायबा देव आमकां पावलो आनी जेजूच एके भाशेन आमच्या सांगाता आसा. पास्कांची परब आमी समरमल्या. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे जय जयकार आमी गायले. पयल्या वाचपांत पेद्रू आनी जुआंव एका जल्मातावन अपांगूळ मनशाक बिकेक बसूंक हाडलोलो पळयतात आनी तांचे लागीं आसलो तो जेजू ताका दितात. तो मनीस बरो जाता, देवाक वाखाणटा आनी तांचे बरोबर चलूंक लागता. शुभ वर्तमानांत दोग शीस इमावसाचे वाटेर चलतना आनी जेजू कसो दवरून व्हेलो, खुर्सार खिळायलो हाच्यो गजाली करतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागता. तांकां नवो बोरवांसो दिता. पळय, जेजू आमच्या सांगाता चलूंक सदांच राजी आसा. गरज आमी ताका ओळखूंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमी राजी आसूंक. म्हजो थाराव, दर घडयेक हांव चलतना जेजूच सांगात हांव अणभवूंक वावुरतलें.